प्रितीच्या भावान भयणो, आमी जायते फावटी आमी केन्ना बरें काम करता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमचे भाव भयणी केन्ना बरें काम करूंक सोदतात. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी जेलसी, आमी रागार जातात. केन्ना आमकां वायट दिसता, केन्ना आमी रागान भरून दुसऱ्यांक कितें बरें करता तें पळोवंक आमच्यांनी नजो जाता. सुरवातेची उतरांनी फादरांनी म्हणलेलें, आमी देवाचेर आदारचे सुवातेर आमी दुसऱ्या वस्तूंचेर जी कितें वगळ्या आहात ताचेर चड आमी आमची दिश दवरतात. आमी जायते फावटी कितें बरें आहा तें चोवचे सुवातेर आमी दुसरेंच पळयतात, वायट पळयतात आनी आमच्या जिवितांत आमचेरूच आमी त्रास हाडटात, आमचेरूच आमी दुमाळे हाडटात. आनी आयच्या शिव वर्तमानांतूय आमी हेंच पळयता. आमी दोन भाशेचे लोक पळयता. एक जेजू लागीं वचूंक सोदतात ते लोक, आनी दुसरे म्हणल्यार फारिझेव जे जेजू बरें करता तें पळोवन ताची चूक ते धरूंक सोदतात, कितें चुकीत म्हूण धरूंक सोदतात, तसले आमी पळयता. आमी क्रिस्तांवाच्या काळांत आसात म्हणटकीर आमी आमच्या जिवितांत हीच एक नदर मारुया. जायते फावटी आमी आमचें जिवीत कसलें केलां काय ह्या मनशां भाशेन जे तांकां जेजू लागीं वचूंक जाय आसलें पूण ते आख्खे लोकांच्या जम्याक लागून ते जेजू लागीं वचूंक मेळोंक ना, पूण तरी आसतना ते घराच्या वयर येतात आनी जेजू लागीं वचपाक ते तांचे एक वाट सोदून काडटात. आमी असले मनीस जाल्यां काय वो आमी ते फारिझां भशेन जाल्यां जे जेजूक धरूंक रावताले. जेजू पातकां बक्षिता तें पळोवन ते चिंतूंक लागतात, कितें बरें करता तें चिंतूंक लागतात. फकत देवाच्यानच करूंक जाता. तांकां खबर ना देवाची पदवी आनी जेजूची पदवी कसली ती. तरी आसतना आमी मोगाच्या भावां भयणींनो आमी चिंतुया आमी कसले मनीस जाल्यात. हे दोन तरेचे आज आमकां ह्या घडणुकींत पळोवंक मेळटात, दोन तरेचे मनीस. आनी आमी क्रिस्तांवाच्या काळांत आसात म्हणटकीर आमी चिंतुया आनी आमचें जिवीत आनी आमचें काळीज आमी तयार करता आसतना जेजूच्या येण्याक आमी त्या लोकां भाशेन जे अंथरुणार आर जाल्ल्या मनशाक घेवन आयलेले तांचे भावार्थ पळोवन जेजू तांकां म्हणटा तुमचो भावार्थ कितलो व्हडलो. आनी ताकाच लागून तो अंथरुणार आसलेलो मनीस ताकाय तो बरो करता. जेजू फकत त्या मनशाचेच भावार्थ पळयना, पूण ते कोण लोक ताका घेवन आयलेले तांचोच भावार्थ पळोवन म्हणटा. आयज मोगाच्या भावान भयणो, आमी दिसपट्टी मागणी करता आसतना, घराब्यान मागणी करता आसतना आमी हीच करपा आमी देवा लागीं मागुया. आमचो भावार्थ जेजूचेर गोट करूंक, कित्याक जेजूकूच ती पदवी आसा आमकां सोडून हाडूंक. आनी जेजूच्यानूच आमकां सगळ्या त्रासांतलीं, आमकां सगळ्या आमच्या दुमाळ्यांतलीं ताणें आमकां बरी करूंक जातात. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, आज आमी मागता आसतना हीच करपा मागुया. आमचो भावार्थ जेजूचेर गोट करूंक आनी जेजूच्याच पावलांनी चलूंक आमी हीच करपा त्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागुया.